नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दिप्ती काकोडकराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। आयतारा चांदोरची ग्रामसभा तापली। केके प्रकल्पाक थळाव्यांनी केलो विरोध। प्रकल्पाक दिल्लो परवानो रद्द करपाक नगर नियोजन खात्याक बरोवचें पत्र, थळाव्यांची मागणी। पेळसाचे ग्रामसभेत सनबर्नाक विरोध। ग्रामसभेत सनबर्नाक विरोध करपी आनी रोमी लिपीक अधिकृत भाषेचो दर्जो दिवपा विशींचे दोनूय थाराव एकमतान जाले मंजूर। रुळेर म्हापसा हिट अँड रन प्रकरणात 20 वर्षाच्या तरणाट्याक मरण। फातोडीच्या 6 वरांचेर भाजयेच्या टेम्पोचो दुचाकीक धक्को। बोटीवेलो उजो नियंत्रणात हाडपाचें काम झुजा पावण्यार सुरू। उजो पालोवपा खातीर कोस्ट गार्डाच्यो 3 बोटी केल्यात तैनात। कोस्ट गार्डाचे उप महानिरीक्षक मनोज भाटियान दिली माहिती। राजधानी पणजेत रस्त्यावेल्यान चलत वचपी चलयेचेर पडले झाड। गंभीर जखमी। उपचारा खातीर बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत केला भरती। आणि मांद्रेच्या ब्राह्मणाच्या देवळात चोरी केल्ल्या चोराक धरपाक पुलिशेक आयले यश। महाराष्ट्राच्या चोरांक केली अटक। आता खबरो विस्तारान। आयतारा चांदर वाठारांतली ग्रामसभा मेगा प्रकल्पाच्या विशयावेल्यान बरीच तापली। चांद्रा जावपी केके प्रकल्पातल्या 28 रो हाऊसेसांच्या बांदकामाक थळाव्या लोकांनी ग्रामसभेत विरोध केलो। नगर नियोजन खात्यान पळोवणी करिनासतना ह्या प्रकल्पाक परवानो दिला अशें सांगतात। देखून चालू आशिल्ल्या प्रकल्पाचें काम बंद करपा खातीर आनी प्रकल्पाक दिल्लो परवाने रद्द करपा खातीर टीसीपीक पत्र बरोवपाची मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभेत केली। You said something, answer to it and show me the letter. Which letter? Don't ask me. अरे तू don't उठलावला कशी बघ म्हणजे किती what reply दिला ना त्यांनी लेटर रिप्लाय दिला no to it. रिप्लाय किती देऊले ना काय किती देऊले ना काय And he said no, how you रिप्लाय दिला स्टेट म्हणा बस हे झालं जे कोण आपण कंप्लेंट केलं बस त्यांना आपण आम्ही अपेक्षा कोणा म्हणा आपण सांगूया किती किती ना ना फुल आपके गांव आपल्याला आज आमचे पंचायत इशू आलो केके प्रोजेक्ट आणि इट्स अ मेगा प्रोजेक्ट म्हणून आता बोर्ड जाला गांवांत आणि people are opposing it. Now opposing करपाक आता कितें जाला प्रॉब्लम people are not opposing the mega project. कित्याक तो project if have approach but there are some clauses where TCP has failed. हिंगात कितें जाला TCP previous developer to license दिला but there is an encroachment into KK and KK मोठा KK को license दिला TCP when there is an encroachment how they can give a license to both the developers when there is an encroachment आणि आता कितें लोकांक त्रास जाले आता तिका कोण लोक आहाय ते भितर आहाय KK मोठा आपणा तुम्ही ते दुरीक मोडपाक जाय तुम्ही खूब पयशे so there is a big confusion over here. I understood the entire situation when I was there for the Gram Sabha. So I have come to a resolution saying that the Gram Sabha or the Panchayat has no power to stop the project. To write a complaint letter to DCP how they have fraudulently given these licenses. They get technical कितको pass करें technical file when there is an encroachment in others property. So AJ is up there and TCP should revoke and Inga the TCP is doing a lot of blunders where jeopardizing people's properties. पण आहे कोर्टी यहाँ लिटिगेशन हा कोर्टी यहाँ तेरे सेशन लाइसेंस पास होता है आई थिंक अल्टीमेटली आता पंचायत त्रास होता है लोग पंचायत को समझ रहा है बट TCP हैज टू वेरीफाई first before finalizing the final license with the panchayat also if there is any litigation going on whether there is some dispute की जहाँ थे मेन इशू तो KK कंस्ट्रक्शन म्हणून रो बंगलो येता रो बंगलो TCPंतल्यान सगळें पास जावन सगळें आमकां डॉक्युमेंटान दिलें तेणी ते हेजेर आमी पयलीं लोकांक हें सांगलोलें पूण तेणें आमी लोकांनी एकल्यान तो जेआर डिसोल तेणें सांगलोलें की आमकां वॉटर एबिलिटी आनी लायट आनी गार्बेज तेंगे डिस्पोजल तेंगे हें दीच म्हूण मागीर तेणी आमकां एफिडेवीट करून हाडिल्लें तें आमी सगळें केलें दिताय म्हूण आमी आनी ते हेजेर आमी लायसन्स पास जालें न्हू तेगेलें ते हेजेर आमी बॉडी मिटिंगेक प्रपोज केलें आनी आमी तें दिलें मागीर थिंगा सायडीक तेगे केकेन केके ते आमकां पडना आनी म्हणून केकेन गेले केकेन थिंगा ते लोक येयलो ती भायर घेवपाक तेणी एनकरेज केलो तेंगेलें
प्रॉपर्टी पूण कितें पडटा आपल्यागे सारकें आहा त्या कोण्या सारकें आहा की आमकां म्हणून थिंग सर्वेयर बी आनी तेणी मेळचपाक इतलें आमी केलें आनी कांय ना आमच्या लोकांनी कितें लोक कांय ना आमी सांगिलां PCPंतल्यान आमी रिवोक करचें म्हणून आमी सद्या स्टॉप द वर्क आमी लेटर केलो आहा तांकां आनी ती लोक म्हणटा अजून स्टॉप द वर्क आसतना तरी आसतना ते काम कोताय म्हणटाय ते लोक पण आतां आमी पुलिसां बी एक कंप्लेन घातली आनी ते एका आनी ऑर्डर धाडले की ते स्टॉप द वर्क. आयतारा वेळसावची ग्रामसभा सनबर्न फेस्टिवलाच्या विशयाचेर बरीच तापली. दक्षिण गोंयांत सनबर्नाक विरोध करपी आनी रोमी लिपीक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवपा विशींचे दोनूय म्हत्वाचे थाराव वेळसावच्या ग्रामसभेत एकमतान मंजूर जाले. आयतारा वेळसाव ग्रामसभा सनबर्न फेस्टिवलाच्या विशयाचेर बरीच तापली. ह्या वेळार थळाव्यांनी दक्षिण गोंयांत सनबर्न नाकाच असो विरोधी सूर लावन धरलो. तशेंच रोमी लिपयेक अधिकृत भाशेचो दर्जो दिवचो ह्या विशयाचेर बरीच चर्चा जाली. निमणे ह्या दोनूय महत्वाच्या विशयांचेर ग्रामसभेत एकमतान थाराव मंजूर जालो. आज जी ग्रामसभा आमची वेलसांवपाली इसोची पंचायताची ग्रामसभा आसली आनी आतां मेजर इश्यूज म्हणल्यार आमचे सांगले ते सनबर्न आमची जनरल बॉडी मंथली मिटींग आसली तेन्ना आमचे पंचायत सरपंच आनी डिप्युटी सरपंच आनी एलोंग विथ ऑल मेंबर्स आमी डिसिजन घेयलें सनबर्न आमगे इंटू सावथा नाक म्हणून आनी तें आमी आज ग्रामसभा आमी लोकां मुखार आमी हाडलें आनी सगळ्या लोकांनी तेका सपोर्ट केलें आनी सगळ्या लोकांनी तेका सपोर्ट केल्या खातीर हांव तेमकां सगळ्यांक हाजीर आसल्या कारणांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सेकंड इश्यूज आसलो म्हणजे ते आमचें कोंकणी लिपी तें आमचें तेजो एक प्रपोजल आसलो आनी तेका आमी सगळ्यांनी पास केलां आनी ती कितें बरी गोश्ट आनी आमकां सगळ्यांकूच जाय ही आमची कोंकणी लिपी आमचे मुखार फुडें पावपाक आनी तशेंच आनी मायनर इश्यूज आसले अबावट रिगार्डींग गार्बेज आनी तशेंच हावस टॅक्स कलेक्शन तेय आमच्या सगळ्यांनी एक मनान सगळे ते पास जाले आनी हेजे फुडें आमी सगळे बरे डेव्हलपमेंट इश्यूज ग्रामसभेन आनी सगळ्यांचे एक मनान ते पास करतले आश बागयता. आज पयलें रेजोल्युशन जे वेलसांवपाली इसोची पंचायतान सरपंच एलोंग विथ देर डिप्युटी सरपंच मेंबर्स ऑल द मेंबर्स तेणी एक रेजोल्युशन घेयलें हे सनबर्न जे सावथा येवपाचें आहा आनी सगळी चाडोड जालो आहा बोवाड जालो आहा की आमकां वेलसांव म्हणजे हिंगा सावथा नाका म्हणून हेजेर तेमी एक वॉयसान रेजोल्युशन पास केलें लोकांक की येस आमकां सावथाक सनबर्न हिंगा नाका. आतां कित्याक नाका आमी पडे एज अ सिनियर सिटीजन मुगेलें हांवें पडयलां आफ्टर द सनबर्न कितलो लोक थिंगा मेला कितले एक्सिडेंट जाले कितले सगळे भुरगे पेडेर जाले हे पेपराचेर तुमच्या माध्यमांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. सो हेंच आमकां सावथाक हाडपाक नाका अशें हो एक प्रश्न थिंगा आमच्या पंचायतान घेतला आनी सगळ्यांनी ताका हें केलां एप्रूव केलां. सो हें एक बरी वस्त आमच्या वेलसांवपाली इसोची पंचायतान. सो तांकां हांव शाबासकी दिता हें बरें रेजोल्युशन तेणी घेतलां म्हणून. आनी दुसरें तेणी रेजोल्युशन जें मांडलां तें आमचें रोमी लिपी इक्वल स्टेचर दिवचो म्हूण हेंय एक वॉयसान पास जाला आनी हेका लागून ही दोन रेजोल्युशन म्हाका काळजांतान बोट दिसली कित्याक एक वॉयसान लोकांनी कसलेय ओपोज नासतना ही दोनी रेजोल्युशन पास केल्या. भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. म्हापशा इटेंड्रन केशीन एका 20 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयलें. आयतारा फांतोडेर 6 वरांचेर धुळेर म्हापशा हांगासर भाजी व्हरपी टेम्पोन दुचाकीक धक्को दिवन पळ काडलो. अपघातांत मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव मुबारक आनी मयत भाजयेच्या दुकानार कामाक आशिल्लो अशें कळटा. 7 सुमार मी इले तेन्ना पळयला तो सायटीक पडलेलो आनी एम्बुलन्स आसली पुलीस आसले आनी कोण हाचेर बघणारे खूप असतात न्हू ते आसले लोक आसले. कितें चड लागलेले मेजर लागलेले म्हणजे तो जागेवरच म्हाका दिसता मेलेलो असा दिसता तो काय हालचाल काय नाशिल्ली आनी तकलेक मार दिसतालो मार तकलेक लागलेले. कितें कोण मारून गेला बी अशें कितें ते काय कळना न्हू आनी केन्ना झाला काय खबर. म्हापसा आल्बर्ट धुळे हांगासर आयज सकाळी 6 वरांचेर एक हिट एंड रन फटल एक्सिडंट जाल्लो आसा. ह्या एक्सिडंटान जो
टू व्हिलरीचेर एक्टिवा गाडयेचेर आशिल्लो मुबारक हाचो खंय तरी ह्या जाग्याचेर एक फटल एक्सिडंटान मरण पावलो आसा. मुबारक जो 20 वर्सांचो पिराय रावपी कुचेली हांगासरलो आपल्या घरा कडल्यान म्हापसा सायडीक वयतालो आनी तुळेरान जेन्ना पावलो तेच्या समोरच्यान एक टाटा ट्रॅव्हलर जी गुड्स कॅरियर आशिल्ली तिचो खंय तरी तेच्या गाडयेक धक्को लागलो आनी ही जी गाडी आसा ती थळाव्या जाग्या वयल्यान पळोवन गेल्ली आसा. जेन्ना ही खबर म्हापसा पुलिशेक कळ्ळी, थळाव्या जाग्याचेर म्हापशेचे पुलीस तशेंच PI पंचनामा खातीर जाग्याचेर पाविल्ले आसा. त्याच प्रमाणे जो गाडयेचो जो ड्रायव्हर आसा गुड्स कॅरियराचो तो त्याच्या सगळ्या शोधात म्हापसा पुलीस आसा. ह्या घटने बद्दल जर जशी अपडेट आमकां तशी मेळत रावतली तशी अपडेट आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावयत रावतली. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. गोंयच्या दर्यांत उजो लागिल्ल्या म्हालाच्या बोटीवेलो उजो नियंत्रणात हाडपाचें काम जुजा पावण्यार सुरू आसा. उजो अजून नियंत्रणात आयिल्लो ना. हो उजो पालोवपा खातीर भारतीय कोस्ट गार्डाच्यो 3 बोटी तैनात केल्या. ते भायर उजो कितले मेरेन नियंत्रणात आयला ताची हेलिकॉप्टरा वरवीं तपासणी करतात. बेतलाच्या दर्यांत MV मार्क फ्रँकफर्ट ह्या म्हालाचे बोटीक शुक्रारा दनपारा उजो लागिल्लो. बोटीर लागिल्ल्या उज्यात एकल्याक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. हे बोटीचेर फिलिपिनो, मॉन्टेनेग्रीन आनी युरोवेनियन नागरिकांसयत 21 क्रू मेंबर्स आशिल्ले. ही बोट मुंद्रा बंदरावेल्यान कोलंबो श्रीलंकेचे दिकेन वताली, पूण उजो लागिल्ल्यान ती व्हांवन कारवारा पावल्या खंय. उजो नियंत्रणात हाडपाचें काम झुजा पावण्यार सुरू आसा. उजो पालोवपा खातीर भारतीय कोस्ट गार्डाच्यो 3 बोटी तैनात केल्यात अशें भारतीय कोस्ट गार्डाचे उपमहानिरीक्षक मनोज भाटिया हांणी सांगलें. Firefighting operation, it is still on. Fire is though under control. I'll not say that it is fully doused. We are 3 ships already in the area along with the vessel, and also we are taking regular sorties, air sorties. Yesterday we had spread the dry chemical powder also through helicopters, which has controlled the fire to a larger extent. Today also the efforts are on since morning. Morning indications are also there that there is some control over the fire. But just because it's a general fire and in the containers, it may take some more time. As if now there is no immediate danger to the life on board ship. All crew is intact except the one which has been reported dead so far. 20 crew balance is all intact on board, and we are keeping the vessel slightly away from the coast. We have also requested state agencies to prepare for any exigencies that may take place because of oil pollution in case the things deteriorate further. We have dished out warning to all the concerned states so that the state disaster contingency plan is also activated towards the pollution response. Sir, by when we will be able to get control over the fire? Fire is, I'll say we are in the control of the fire, but generally because of containers, it as per the past experience takes about 3 to 4 days by the time it's fully doused off, and because even after dousing of fire, the area remains quite heated up. So there we have to keep a watch over this. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पणजेच्या गार्सिया दी ऑर्ता गार्डना कुशीक रस्त्यावेल्यान चलत वचपी एका चलयेचेर झाड पडून ताका गंभीर दुखापत जाल्या. ताका उपचारा खातीर बांबोळच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत भरती केला. राजधानी पणजेत फाटल्या 3 दिसांत झाड पडपाची ही दुसरी घडणूक. 3 दिसां पयलीं कामत हॉटेला कडेन झाड पडून कार आनी दुचाकीचें बरेच लुकसाण जाल्लें. गोंयभर उटंगाराचो पावस चालूच आसा. राज्यान आतां हे फुडले 4 दीस ऑरेंज अलर्ट IMDन दिला. फाटले 2 दीस रेड अलर्ट आसले आनी आमी पळयतात की राज्यान झाडां पडपाची घटना ह्यो घडत आसा. आमी सध्या आसा म्युनिसिपल गार्डना कडेन जे मेन चर्च जे आसा पयली चर्च सायडीन म्युनिसिपालिटी गार्डन आसा थंय आसा आमी आनी थंय सुद्दां आत्तां एक झाड पडोन एक चली जाल्ली ताका मातशें ते इंजर्ड जाल्लेले आसा ताका हॉस्पिटलायज केल्लेले आसा. हे झाड जे आसा ते मुनानसून एकदम पडलेले आसा. आत्तां ही गजाल जाल्लेली आसा आनी चलयेक सुरक्षीत भायर काडून ताका आतां हॉस्पिटलायज केल्लेले आसा. अशीच एक घटना 2 दिसां पयलीं घडलेली तितल्या कामत हॉटेला कडेन एक झाड आसलें
ते झाड उंचून चलत्या गाडयेर पडलेले, पूण सुदैवान तेन्ना कोणाक काय जावंक ना, गाडयेचें नुकसाण जाल्लेलें. 2 दिसां परतून आयज परत तीच घटना त्याच वाठारांत जाल्लेली आसा. हे झाड पडोन एक चली मनीस जे आसा, जे रस्त्या वरसून चलताले, ताका तेचेर झाड पडोन ताका मातशें तकलेक लागलेलें आसा आनी ताका आतां बऱ्या पैकी हॉस्पिटलांत व्हेल्लेलें आसा. फायर ब्रिगेडीचे सगळे आयिल्ले फायर फायटर्स हांगा झाड कापून रस्तो क्लियर करपाचें काम सद्या ह्या वाठारांत चालू आसा. अशें अभियान पयत रावात गोमंतक टीव्ही. मांद्रेच्या ब्राह्मणाच्या देवळांतली फंडपेटी फोडिल्ले चोराक धरपाक निमणे मांद्रे पुलिशेक यश आयले. ह्या प्रकरणात मांद्रे पुलिशेन महाराष्ट्राच्या दीपक पांडू निकम ह्या चोराक अटक केली. फाटल्या बुधवारात देवळांत फंडपेटी फोडून भितरली रोख रक्कम फारायली. हो चोरयेचो सगळो प्रकार देवळांत बसयल्ले सीसीटीव्ही कॅमेरात कॅप्चर जाल्लो. ह्या फुटेजीच्या आदाराचेर पुलिशेन ताचो सोद घेतलो. फाटल्या 8 दिसां पयलीं सच्चे भाटले मांद्रे हांगासर ब्राह्मण देवळांत जी पयशांची फंडपेटी आसली ती फंडपेटी एका चोरट्यान भर पावसात पळोवन व्हेल्ली अशी कागाळ समितीन मांद्रे पुलीस स्टेशनार केल्ली. त्या उपरांत जे सीसीटीव्हीर जे चित्रण आशिल्ले तोय पुरावो पुलिसांक सादर केल्लो. त्या उपरांत पुलिसांनी तपास घेवन मांद्रे हांगा जाल्ल्या चोरी प्रकरणी दीपक पांडू निकम हो सध्या केरये रोवपी मूळ महाराष्ट्राचो ह्या युवकाक ताब्यात घेतलेलो आसा. ताच्या पयलीं केरये आजोबा मंदिराची जी फंडपेटी आशिल्ली ती फंडपेटी चोरी जावन तातूंतल्यान 1.5 लाखापेक्षा चड पयशे चोरून व्हेल्या. ताचोय तपास आज मेरेन लागना. मांद्रे सच्चे भाटले हांगा ब्राह्मण देवस्थानाच्या ज्या फंडपेटीची चोरी जाल्या तातूंतल्यान एकाक अटक केल्ली आसा आनी ह्या भुरग्याचो आनी खंय चोरयेक हात आसा काय हाचो तपास पुलीस करत आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. साखळे गोकुळवाडी वाठारांतल्या महेश भजे यांच्या पोन्न्या घराची मातयेची वणत कोसळून लाखांचें लुकसाण जालां. ही वणत कोसळिल्ल्यान ह्या घराक तेंकून आशिल्ल्या प्रशांत नायक हाच्या घराची वणत कोसळपाक पावल्या. हाचे विशीं म्हायती मेळटाच मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मुख्यमंत्री निधींतल्यान तांकां बेगोबेग मदत केली. तशेंच आपल्या स्वखर्चांतल्यान ह्या फामिलीक मजत करतलो अशें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलें. हांव ह्या घरांत रावतालो ताका लागून 1-2 दीस पयलीं चीर पडल्या म्हणून म्हाका तेंच्यांनी भायर आमी सरले आनी शिफ्टींग जालें भावा कडेन. आनी मागीर हे केन्ना इन्सिडंट केन्ना जालो रोखडोच रातचो हे आलो त्याच दीस त्या राती कडेन. लॉस म्हणटा तुमकां? लॉस म्हणटा आतां कांय सांगूंक दिसतना न्हू. घरां आसल्या देवाची मातयेचें पयलींची घरां न्ही. ही भिंत पडलेली आसा आनी सामकी डेंजर जाल्लेली आसा ही. आनी हे सायडीन 2 दीस पयलीं तांणी हांगासर कापेज बांदून गेल्ले ते माती पडटाली म्हणून. आनी राती कडेन पावस आसता कारणान ती भिंत पडली तेंची पडली आनी त्याच्या बरोबर आमकां हे त्रास जालो. ही भिंतय आतां डेंजर जाल्लेली आसा. ती आतां हें करून तेंच्यांनी कितें तरी हें करून ती बांदून दिवची अशें आमी केलें. आमी 7 जाणां आसा. 2 बिराडां एका घरान आनी 2 बिराडां आनी तेंचे बिराड जाता. रातची 2 सुमार एक गजाल जाली. एक 4 दीस पयलीं म्हाका तेंच्या शेजाऱ्यांसून विराजान फोन केलो की रातचें अशें अशें जालां म्हणून. हांव ताबडतोब ह्या स्पॉटार पावलो आनी सगळें पळोवन घेतलें. ह्या 1 दीस पयलीं आमी ह्या महेश भजेक हांगासून शिफ्ट केल्लो की भिंत तेंची कॉलेप्स जाता म्हणून, माती मातशी पडटा म्हणून आमी ताका शिफ्ट केल्लो आनी सगळी ताडपत्री बांदून घेतलेली. ह्या भिंती पडला भितर कोणाक कांय जालें ना. ते आमकां देवान एक बरें साल्वार केलें. आनी मागीर आमी दुसरे दिसा सकाळी फुडें आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक सकाळी फोन केलो की दोतोर अशें अशें जालां. दोतोरान आमकां एकूच शब्द सांगलो की तूं कांयच भिवू नाका, तुका जाता तितलें आपूण मदत करतलो. लोकांक पयलीं शिफ्ट कर, जावं कितें करूंक मेळटा तितलें कर. तशें आमी सगळें केलें आनी आयज दोतोरान आमकां 4 दिसां भितर CM फंडा थ्रू आमकां चॅक दिला. आपलो थोडो एमावंट कितें तरी दिता म्हणून सांगला. ह्या 2 दिसां भितर कांयच भिवू नाका सांगला. कितें आसा तितलें आपूण करून दितलो म्हणून सांगला. 3 फॅमिली घरां जी पडासर तुमी रावूं नाका. कितें जोडटा तितलो अर्दो खर्च 1-2 हजार म्हयन्याक काडा. वर्सान आपलें घर बारीकशें तरी रिपेरींग करा. सगळें गव्हर्मेंट करतलो, दोतोर करतलो, हेजेर रावूं नाका. आपल्याक जरी कितें जाता तितलें करा.
सामके बिकट स्थितीन आशिल्ले हळदोणचे मार्केट निमणे पंचायतीन सील केले. ही सील करपाची प्रक्रिया शेनवारा राती उसरा मेरेन चालू आशिल्ली. फाटल्या 50 वर्सां पयलीं जे मार्केट आशिल्ल्यान आतां ताची उक्ताय जाल्या. भितर धंदो करपी दुकान धन्यांक दोखो निर्माण जाला. ताका लागून ह्या मार्केटांतल्या दुकान धन्यांक दुकानां खाली करपाची नोटीस जारी केल्ली. ते प्रमाण हे मार्केट सील केले. $53 years this market is standing and its condition has gone beyond repair nor restoration. So the only option for us was to seal it and as far as possible try to get it down as early as possible. So we have requested the Deputy Collector to give us instructions to demolish it as fast as possible. And now that the bigger question is what about the future of the market? Well, we are in Aldona very much confident in our leadership with Advocate Carlos. We have full confidence in him because we know that in his leadership there is no sabotage. We have full confidence in the government of Goa. The Honorable Minister for Panchayat has already done his part of giving in principle NOC in his meeting that they had, board meeting. And they have agreed to sanction the project under GSIDC. The file is already reached the Secretariat. We have full confidence. And I recollect when I had met CM for an occasion in Taligaon Community Hall where I introduced myself saying that Dr. Rao Aldoncha Sarpanch, Marketacha matter, Sagala marave Kallusa. These were his words. So, and Dr. also has taken assurance from CM very, very categorically and they are all positive to get this market done. I agree that some of the vendors were a bit disappointed today, but rest assured, we have the support of the local punch member, my deputy, Rohan, who has taken all the trouble to see that today's sealing is a success. We have all the confidence that this project will be a success and we will ensure that the disappointment today on the vendor's face will lead to a smile through the leadership of Advocate Carlos and the government of Goa. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाक सोमारच्यान सुरवात जाता. 12 ऑगस्टा मेरेन हे अधिवेशन चलतले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंगळारा अर्थसंकल्प सादर करतली. नीट पेपर फुटपाचे प्रकरण तशेंच रेल्वे सुरक्षेच्या मुद्द्यावेल्यान विरोधक सरकाराचेर फार पेटयतले. 90 वर्सांच्यान चलत आयिल्ल्या विमान कायद्याचे दुरुस्ती विधेयका सयत हे 6 विधेयकां अधिवेशनाक सादर जातली. पोंबुर्फा वाठारांतलो मुखेल रस्तो कोसळपाक पाविल्ल्यान हे रस्त्यान येरादारी करपी वाहन चालक तशेंच चलून वचप्यांक धोको निर्माण जाला. अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून हो रस्तो खणिल्लो उपरांत ताची दुरुस्ती केल्ली. मात हो रस्तो सारको दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान तशेंच संरक्षण म्हणतूय नाशिल्ल्यान सेगीत पडपी पावसाक लागून हो रस्तो एका वटेन खचला. ताका लागून संबंदीत खात्यान हो रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करपाची गरज आसा. रस्त्याच्या कुशीक जर आमी पळयता एक व्हडलो व्हाळ डीप व्हाळ आसा आनी जे रस्ते खणलेले आसा ती जी माती आसा ती हळू हळू सकयल देंवत आसा. असोच जर हो कंटिन्यूस जो पावस आसा तो पावलो माती आसा ती खंय तरी अकस्मात पडूंक शकता आनी जो लेफ्ट सायडीन जो रस्तो आसा तो खंय तरी नीट जाल्लो आसा, लेफ्ट सायडीन भितर गेल्लो आसा. हांगासर जी येरादारी आसा ती लोकांची चड प्रमाणात आसता कित्याक हांगासरल्यान लोक आल्दोना पोंबुर्फा सायडीन वयता. त्याच
एज्युकेशन ऑथॉरिटी कडेन मागतात की हांगासर जे बेगींतल्या बेगीन हांगासर कोणी करची आनी जो रस्तो आसा जो भार आसा व्हडलो अपघात जावपाचो टाळूंक शकता तिगी खातीर एकूणच ह्या असो परवरी मतदारसंघातल्या गरीब लोकांमदी भर पातळपाचें काम काँग्रेसीचे कांय फुडारी करतात. डिवायड अँड रूल पॉलिसी करप ही काँग्रेसीची रणनीती अशी सणसणीत टिका मंत्री आणि परवरीचे आमदार रोहन खंवटे हांणी केली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण 20 ओथ आशिल्ली घरां मोडपाक काडिल्ली आसा. ह्या प्रकरणा विशीं विचारले तेन्ना मंत्री रोहन खंवटे हांणी जाप दिली. हायकोर्ट ऑर्डर खंयच डेमोलिश करपाक येवना. काँग्रेसचे थोडे तुकडे तुकडे गँग हांगा जी परवरी आसा जे परवरी भितर फूट घालूंक सोदतात त्या लोकांनीच कंप्लेन मारल्या आमचे 20 पॉयंट लोकांचेर. जो मनीस इलिगल आशिल्लो ताजेर जेन्ना पंचायतीन कारवाई केली ताजे एकूच तो कोण चारी काय कोण आसा तो ताजे घराचेर डेमोलिशन आयिल्लें वीच ही सपोज टू डेमोलिश विदीन द ड्यू डेट ऑफ बिकॉज ऑफ हिज इलिगॅलिटीज. आनी ताणें कंप्लेन घाल्ली कोण आमची ती विडो बायल आसा ताका घोव ना कोण ना ताजेर ताणें कंप्लेन घाल्ली. आतां तो प्लस ते प्रभुदेव सारका कोण आसा ताजें फेडरेशन मागीर आनी कोण टिकचार्जान जे एक्स अपंच मेंबर बी आशिल्ले तांणी 20 पॉयंटाचेर कंप्लेन घाली की सगळें इलिगल आसा डेमोलिश करचें म्हणून. आनी ती कंप्लेन हॅज गॉन टू द हायकोर्ट फॉर वीच वी आर फायंडींग लिगल रेमेडीज. कित्याक शेवटी आमचे लोक बारीक लोक ते बारीक लोकां कडेन राजकारण करून काँग्रेसीचे जे नवे भुरगे कोण आयल्या तांकां कळना की शेवटी आमच्या लोकांक समज त्रास जाता ते दिसवडेचे लोक म्हणून. थंय राजकारण करप आनी मागीर आमी सॉल्व करपाक म्हणून सांगपाचो प्रयत्न करप इज ओन्ली ते पयलींचे पार्ट ऑफ डिवायड अँड रूल म्हणटा अशें. आमचे लोक थंय खूब सारके आसात. पंच मेंबर थंयचो जावं सरपंच जावं पंचायत जावं सगळे तांचे बरोबर आसात. अँड वी आर ऑल्सो फायंडींग लिगल रेमेडीज टू डू इट. सो पयलो म्हणल्यार देर इज नो हायकोर्ट ऑर्डर. दे हॅव टेकन दीस पीपल टू कोर्ट आणि मागीर दे आर ट्रायंग टू फायंड अ सोल्युशन टू इट बाय टॉकिंग अबाउट टेकिंग लँग्वेज ऑफ आमी असेंब्लीन काडटलो विशय आनी काडटलो. तांणी विशय काडलो जाल्यार एप्रोप्रिएटली तांकां असेंब्लीन उत्तर मेळटलेंच. पूण इम्पॉर्टंट आसा की तांणी चिंतपा जाय आशिल्लें की बारीक लोकांचेर अशी कंप्लेन मारपाची गरज नाशिल्ली. ती मारल्या खातीर तांकां जो त्रास जाला तांचे बरोबर आमी आसात अँड वी वील फायंड सम सोल्युशन्स टू इट थ्रू द गव्हर्मेंट ऑर वॉट एवर बीइंग अ चार्ज ऑन देम अँड टेकिंग देम टू द हायकोर्ट. सध्या आमी वी आर फायंडींग वेज ऑफ लिगल हेल्प टू देम इन टर्म्स ऑफ एसिस्टींग देम. तांकां स्वता एडवोकेट्स हे हायकोर्टान वच परवडना. तांकां एसिस्ट करचें पडटा आनी ते लिगल रेमेडी आमी ऑलरेडी तांकां एसिस्ट करपाक घेतिल्ली आसा. लिगली वी वील हॅव टू लूक एट दीस केस अँड फायंड हाव टू सॉल्व इट. बट वी हॅव त्या लोकांक आमचेर विश्वास आसा आमकां त्या लोकांचेर विश्वास आसा टू एन्श्योर वी गेट देम आउट ऑफ दीस पर्टिक्युलर थिंग. इम्पॉर्टंट आसा की जे वृत्तीन ह्या लोकांनी केलां ते खरेंच जितली तांकां हें करता म्हणटा ती कमी. म्हणजे असले लोकांक एखादी देवानूच जागो तांचो दाखोवचो इतलेंच म्हणटा आनी कांय म्हणना. कारण एंड ऑफ द डे डोंट प्ले विथ द सेंटिमेंट्स ऑफ द पुअर पीपल. बारीक लोकां कडेन केन्नाच खेळनाका. तांच्या पोटार केन्नाच मारनाका. तांच्या घरार मारनाका. आनी हे जे कंप्लेन आयल्या देवूच तांकां दाखयतलो. सर तुमच्या मतदारसंघांची शेतां काही टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात.